नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. कारवार सुपर स्पेशालिटी आस्पत्रे टेंडराक कमिशनाची मागणी. आनंद अस्नोटीकर. यल्लापुरात अरण्य परिसराचे मौल्य नाश कारवाईची मागणी. रवींद्र नाईक. राज्यात वयस्कर कोविड रुग्णांच्या मृत कुटुंबा मिळतले 1 लाख परिहार. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा. बेकायदेशीर ब्लास्टिंगाची कारवाई करा. शरद गुर्जर. पीव्हीजी हेमचेतर्फेन गरजू नागरिकांक अन्नधान्याची पाकिटा वाटप. आत पळया सविस्तर खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवारात एक सुसज्जित सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाऊ जाय म्हणून कारवारकाराले जनतेले एक मोठे स्वप्न आशिल्ले. कारण कारवार जिल्ह्यात आस्पत्रे सोडल्यार पुढले उपचारासाठी कारवारच्यान गोवा, बांबोली किंवा मंगळूर वचचें पडटा. अशा वेळार कारवारच्या अनेक राजकीय पक्षांन म्हणा, जनप्रतिनिधी म्हणा शक्यतो प्रयत्न करून कारवार सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाक अखेर मान्यता मेळ्ळी आणि ते बांदचे कामगारी बेंगळुरातूच एक कंपनी टेंडर दिले. या कामाची सुरुवात मात्र झाली ना. सध्याच एक नुडिजनू कन्नड वर्तमानपत्रात प्रसार झालेल्या आस्पत्रेच्या बांधकामाक ग्रहण या विषयाचेर कारवारचे माजी मंत्री आनंद अस्नोटीकर हे मी प्रतिक्रिया व्यक्त केला की कारवारात मेडिकल कॉलेज आणि सुसज्जित आस्पत्री जाऊ जाय म्हण आपल्याला मोठे स्वप्न आशिल्ले. मेडिकल कॉलेज झाले पण सुसज्जित आस्पत्रेच्या कामाक हिरो कंदील देऊन आर्थिक निधी मंजूर झाली तरी बांधकामाक कित्याक सुरुवात केली ना असे कारवारच्या जनतेक प्रश्न पडिल्लो उरतलो. जाल्यार त्याच वर्तमानपत्राच्या बातमेन कळले की टेंडर दिताना एक राजकारणी आपल्या पर्सेंटेज दी म्हणून धमकी घालता असे कळलेला. बरेच टेंडरवाले या पर्सेंटेजाच्या वैतागान फाटी सरले. अखेर बेंगळूरच्या कंपनी टेंडर दिले. जाल्यार या बेंगळूरच्या कंपनीन पर्सेंटेजा कारणान ह्या आस्पत्रेच्या बांधकामाचे काम सुरू केले ना. पण अस्नोटीकर हे मी सांगले की टेंडर घेयल्या कंपनीन न भिता कामाची सुरुवात करची. कमिशन मागतलेले नाव जाहीर करचे. आम्ही तुमचे बरोबर आसात असे मत व्यक्त केले. आपणाल्या मनातल्या स्वप्नाच्या योजनेक आस्पत्रेक आडमेळ हाडतल्या विरुद्ध नाईलाजान आवाज उठत पडतलो अशी ते मी ताकीद दिली. आता तरी या सुसज्जित आस्पत्रेच्या बांधकामाची सुरुवात जाल्यार पुरो असे कारवारकारच्या जनतेली मागणी आसा. बेकायदेशीर ब्लास्टिंगाचेर कारवाई करा. तालुका पंचायत सदस्य शरद गुर्जर. पावसाळ्यात ब्लास्टिंग करच्या कायद्यान परवानगी ना तरी रामनगर हिंगा खडीच्या खाणीत ब्लास्टिंग सुरू आसा. हे ब्लास्टिंग बेकायदेशीर असून तेमचेर गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करू जाय अशी मागणी तालुका पंचायत सदस्य शरद गुर्जर हांगेल्या नेतृत्वात जागृत नागरिकांनी केली. ह्या वेळार उलयतना शरद गुर्जर हांणी सांगले की खडीच्या खाणीत ब्लास्टिंग करच्या काही मर्यादा आसात. जाल्यार ती मर्यादा ओलांडून खाणी चालक कायदो हाती घेती आसात. रामनगर भागात सुरू आशिल्ली खडीची खाणी ही पूर्णतः कायद्यानुसार ना. त्या जाग्यार जाती आशिल्ल्या ब्लास्टिंगामुळे रामनगरात आशिल्ल्या अनेक घरात झाडे पडिल्ले आसात. ताका लागून ब्लास्टिंगच्या विरोधात पोलिसांक कारवाई करू जाय अशें शरद गुर्जर हांणी सांगले. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಈ ಮದುವೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಇಡೀ ರಾಮನಗರ ಬರುವ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುಣಿಸಿ ಈಗ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ರಾಮನಗರದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಬೇಡ. ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ವಿಷಯಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ KMMC ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಎಲ್ಲೇ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ 5 ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ರಾಜು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ COVID-19 ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಕೊರಿದವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ FIR ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಆರೋಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಾರಿ ಓನರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದೇವಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು SP ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹಿಂದಿನ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತೇಳಿ DSP ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಥ್ರೂನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಾಟಮ್ ನಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ DC ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ ರಾಮು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಡೆ ಇವರು ಮಲ್ಲಾರ್ ರಾಣಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ
यल्लापुरात अरण्य परिसराचे मौल्य नाश कारवाईची मागणी रवींद्र नाईक यल्लापूर तालुक्याच्या अनमोड ग्रामपंचायत व्याप्तीत जीववैविध्य सूक्ष्म प्रदेश देहळ्ळी आणि अदमोडात सुमार 1 कोटी रुपये किमतीचे अरण्य आणि खनिजांश आशिल्ली माती बेकायदेशीरपणान विकून अरण्य परिसर आणि मौल्य नष्ट करून अरण्य कायदो उल्लंघन केल्ल्या विरुद्ध योग्य कारवाई करू जाय ना तर उग्र आंदोलन करतले असे अरण्य भूमी हक्क संघर्षाचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक हेमी सरकाराक कळयला। तेमी परिसर नाशाक कारण जाल्ल्या अनगोड बिस्गोड कुंभराळ प्रदेशाक भेट दिवन नंतर अरण्य आणि पर्यावरण नाश जावचे बद्दल पत्रकारा कडेन अभिप्राय व्यक्त केले। जाल्यार हे अरण्य नाशाचे काम दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी न्ही तर वन रक्षण करच्या अरण्य अधिकाऱ्याला वरद हस्तान अरण्य कायद्याचे उल्लंघन करून परिसर नाशाक कारण जाल्ल्या वन अधिकाऱ्याचेर कठोर क्रम घेऊ जाय अशें तेमी कळयलें। जे वन अधिकारी स्वताच्या फायद्यासाठी सरकारी कायद्याचे नियमाचे उल्लंघन करतात जाल्यार गरीब रैतान आपल्या जीवनासाठी अरण्यभूमी सागवळ करून वास्तव करून रावल्यार तेमचेर विनाकारण दौर्जन्य किरकोळ दिवन अरण्य खात्याचे कर्मचारी तेमचेर तक्रार दाखल करतात आणि तेमी मात्र हे असले कृत्य केल्यार संबंधित वरिष्ठ अधिकारी दोळे धापून गप रावतात ही संशयास्पद गोष्ट आसा। देहळ्ळी ग्रामपंचायत व्याप्तीत कुंभराळात 10 ते 50 वर्साचे किमती झाडां सिसम नंदी मत्ती सागवानी सारख्या अनेक बरे जातीचे सुमार 250 ते 300 झाडां कापून तेमी मुळा मातेत पुराव नष्ट केलात। हो प्रदेश काळी न्हंयच्या लागीं आसून न्हंयच्या लागींची जमीन कोसळचे रानांतले औषधायुक्त झाडां नष्ट जावची आणि सांप्रदायिक मोमुसा पोळी घालचे अशा विविध जीववैविध्याचे नाश जावच्या या पर्यावरणाक मारक कृत्याक हे वन अधिकारी जबाबदार आसात अशें तेमी म्हटले। ही खनिजयुक्त माती आणि किमती झाडाची बेकायदेशीर चोरी करून सरकाराल्या संपत्तीचो नाश करच्या अरण्य अधिकाऱ्याचेर योग्य क्रम घेऊ जाय ना तर उग्र आंदोलन करतले असो इशारो रवींद्र नाईक हेमी दिलो। ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಗೋಡು ಮತ್ತು ದೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅರಣ್ಯನಾಶ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಸರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾಶವಾಗಿರೋದು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ। ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 10 ವರ್ಷದಿಂದ 50 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 300 ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ದೇಹಳಿಯ ಕುಂದ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಪರಿಸರ ನಾಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಚ್ಯುತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸೀಸಂ ಸಾಗವಾನೆ ಮತ್ತಿ ಇನ್ನಿತರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಗಿಡಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ। राज्यात वयस्कर कोविड रुग्णाच्या मृत कुटुंबाक मेळतले 1 लाख परिहार मुख्यमंत्री येडियुरप्पा कारवार कोविडा सारख्या देशव्यापी महामारी लागून गेल्ले 1.5 वर्सांच्यान देश संकटात आसा। कोविड महामारीन जनजीवन भयानक रितीन दिवस काडतात। कमोवचे हात बेकार जाले, धंदो दिसमजुरी करतल्याक आर्थीक संकटान दिसाक पोट भरचे मुश्कील जाला। अशी परिस्थितीत कोविड महामारी आणि कोविड संक्रमण हे लोकांच्या मनात एक यमदूत असो भास जाता। कारण कोविड संक्रमणाचे झटको काही जणांन प्रत्यक्षात रक्ताच्या संबंधिकाच्या किंवा भायर लोकांच्या मरणाच्या रुपात पळयलो आसा। आताच बरो आशिल्लो कोविड रुग्ण झटक्यात मरण जाल्ली घटना पळयलात। अशान कितलेशे कुटुंबाल्या संवसाराची दुर्दशा जाला। काही जणां लोक कमवणारो वचून बेघर जालात, अनाथ जालात। पण आता अशा कोविड संक्रमणाच्या मरण जाल्ल्या कुटुंबियाक सरकारान 1 लाख रुपये परिहार दिवची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री BS येडियुरप्पा हेमी केला। हो परिहार वयस्कराच्या मरणाक मात्र मेळटलो आणि एक कुटुंबात एकच व्यक्ती मेळटलो अशी तेमी प्रसार माध्यमाकडे उलयतना सांगला। ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು BPL ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ
ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನಿಂದ ವಯಸ್ಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು PVG हेमचेतर्फे गरीब गरजू नागरिकांक अन्नधान्याची पाकिटं. रामनगर 14 तीनही घाट ह्यांच्या गरीब गरजू नागरिकांक अन्नधान्याची पाकिटा उद्योजक PVG हेमचेतर्फे दिली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे विधान परिषद सदस्य श्रीकांत घोटणेकर व उद्योजक प्रसन्ना घोटगे हेमगेल्या हातीन 80 अन्नधान्याची पाकिटा, मेडिसन किट, ऑक्सिमीटर, एन मास्क व अनमोल चेक नाकावयल्या RTO, वन व अबकारी नाक्यार शुद्ध उदकाचे किट दिले. तीनही घाट ह्यांच्या श्री हनुमान व मंजुनाथ देवस्थानाच्या आवारात आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाक PVG घोटणेकर, संदीप राणे, नंदकुमार कगराळकर, संजय हणबर, श्रीकांत दांडेकर, गिरीश पाटील, धर्मा पवार व तीनही घाटाचे ग्रामस्थ उपस्थित आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.